मांद्रेच्या आस्कावाडो वाठारांतल्या रस्त्याची चाळण जाल्या। पुराय रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान गाडयो चलोवप्यांक त्रास सोंसचो पडटा। पावस पडल्या उपरांत फोंडकुलांनी उदक भरता, ताका लागून फोंडकुलां दिश्टी पडना। मुठीत जीव धरून गाडयो चलोवच्यो पडटात। भौशीक बांदकाम खात्यान ह्या रस्त्या कडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केला अशें थळाव्यांचें म्हणणें। देखून सरकारान बेगोबेग हो रस्तो दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी मांद्रेचे आदले सरपंच प्रशांत नायक हांणी केल्या। एकदम बेस्ट यो दोस्तों मिनिस्टर आहे आमका ओके टुरिस्टांक त्रास जायना तुझ्या काय काय आमका त्रास आहे ना त्यांचा त्रास जाता मिनिस्टर आहे लाईफान केला how you feel on this one? सगळीकडे चाळण जाल्या रस्त्याची अशें दिसता गाडयांचे बोर्ड काडपाचे आनी गळ्यान घालून भोंवपाचे आता इतलेच उरलेले ह्या गाडयांच्या बाबतीत। आता इलेक्ट्रॉनिक गाडी सारखी डेलिकेट हे असते डेलिकेट गाडयो मातशें जर आपटल्यार खाड खाड नावाचे आता सगळीकडे चाळण जाल्या। तुम्ही डेली अप अँड डाऊन करता हांव डेली अप अँड डाऊन करता डेली अप डाऊन करता सकाळी संक म्हटल्यार हांगा मातशें वयता आनी सांजचो पळय 7 म्हटल्यार हांगासून घरा वचचें पडटा। पावसान तर सारके खड्डे दिश्टी पडना भरलेले असतात भरलेले असता। तुमचे नाव कशें भाई? माझे नाव संदेश मामलेकर हांव आरावन न्यासून रावता। पण हे रोडाक आमी भोंवता म्हळ्यार आमकां बेजार दिसता पळोवन। तू आता खंयच्यान येयला? हांव आयला मेर्शे साकून मांद्रे येयला म्हळ्यार रस्त्याची दुर्दशा पयली आनी परत येवपाक नाका दिसता। इतली दुर्दशा म्हणजे हांगचे प्रशासन किंवा पंच कोणूच कांय पळयना अशें जालें न्ही हे। आनी अशें एक्सिडेंट घडटा लोकांक कितलो त्रास हें बरोबर न्ही अशें कितें तरी करूंक जाय एटलिस्ट फातर घालून माती घालून लेवल तरी करा तुमचे कडेन पयशे ना जाल्यार। हो विषय नवो ना मांद्रे विलेजीन तरी हो विषय हो नवो ना। तुमकां खबर आसतली गेली 6 म्हयने पयलीं ह्या प्री मॉन्सून मिटींग जी घेतलेली आमचे माननीय आमदार जीत भाई आरोलकर यांच्यानी आणि त्या मिटिंगेक तेंच्यांनी एक एश्युरन्स दिल्लो की विदीन अ पिरियड ऑफ एका म्हयन्या भितर ही जी होंडकुलां आहा पळय ते जेट पॅचर हाडून सगळें क्लियर करता म्हटलेले। आयज 6 म्हयने जाल्यात ह्या रस्त्याची परिस्थिती पळयात तुमी कितें जाल्या ती ही रस्त्याची परिस्थिती। आणि आमकां हांगासर हॉड मिक्सिंगाचे आश्वासनां दितात। हांव म्हणटा ही हॉड मिक्सिंगाची गरज ना। सध्या जे हांगा जे होंडकुलां पडल्यात पळय जे हांगा सकाळच्या टायमार पळय हे ट्युरिस्ट येयल्या शेम म्हणटात कोणाक म्हणटात हे पळय सरकाराक हे PWD डिपार्टमेंट हे खातें कोणा कडेन आसा हे गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आसा आनी हे डिपार्टमेंट पळय हे ट्युरिस्ट येवन शेम म्हणटात। हे रस्ते आमचे हे गोंयचे रस्ते पळय हे मांद्रे गांवांत हॉड मिक्सिंग करता म्हणटा रस्ते 2 म्हयन्या भितर हॉड मिक्सिंग रस्ते करता। आमकां हॉड मिक्सिंग नाका। हे सकाळच्या टायमार जी ल्हान भुरगीं हे 4-4, 5-5 वर्सांची भुरगीं जे आवय बापूय हे पळयात ह्या भुरग्यांक पळयात तुमी ह्या भुरग्यांक घेवन आवय बापूय वयता सकाळचो इस्कॉलाक। म्हाका दिसता म्हयन्यान 2 ते 3 फावटी तरी अशी भुरगीं हांगासर एक्सिडंट जाता पडटात हांगासर। फाटल्या दिसांनी असोच एक्सिडेंट जाल्लो एकामेकांक वाटयता आसतना। एक्झॅक्टली आमचे मांद्रेचे एक हांगासरली एक तरणाटे भुरगे हांगाच एक्सिडंट जाले हांगाच बाबडे तेचो जीव आत्तार गेलो। पण हे हांव म्हणटा कितें हे सरकार हाका पूर्ण जबाबदार आसा। आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें आयज PWD डिपार्टमेंट
जेन्ना मांद्रे पंचायतीन जेन्ना हेजो हांव सरपंच आसलो तेन्ना हांवें सांगलें हांवें स्वखर्चान हांगासर कितें तरी करता. तांकां 24 तासाची मुदत दिल्ली जाल्यार तेंच्यांनी 4 वरां भितर येयलेत आनी हांगासर कितें नाटकां करपाक जाय पळय ती तेंच्यांनी केली. हांव ह्या सगळ्या ज्या मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदाराकूय सांगता, PWD मिनिस्टराकूय सांगता आनी ह्या PWD खात्याक सांगता, जर तेंचे कडेन हें करपाक जायना जाल्यार तेंच्यांनी हात वयर करचे. आमचे कडेन हें जायना म्हणून. फुडें कितें करपाक जाय तें आमी करता. तांकां 24 तासाची मुदत दिता. जर ही तांकां होणकुलां म्हणोवपाक जायना जाल्यार तेंच्यांनी हात वयर करचे. ते हात वयर करून सांगा आमचे कडेन जायना म्हणून. पण डिपार्टमेंट हे हो चीफ मिनिस्टर तुजो घेवन बसला न्ही. डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर आतां सांगपाचें म्हटल्यार सगळ्या गोंयांक खबर आसा आमचे लोकल जो MLA आसा जी दारोलकर आनी मुख्यमंत्रीचे सामकी दाट आनी सामके मित्रता हेंची आहा, बरे फ्रेंड म्हणटात ते. जाल्यार ह्या मतदारसंघात मुख्यमंत्र्याक ताका सांगून हांगा बेगेंतल्या बेगीन हॉट मिक्सिंग करपाक जायना, रोड वायडनिंगाची सोड जे होणकुलां म्हणोवपाक जायना, जेट पॅचर येना हांगासर. सगळे जनतेक खबर आसा की जी दारोलकर हांचो एक मुख्यमंत्री बऱ्यापैकी फ्रेंड आसात. सगळ्यांक खबर आसा. जाल्यार ह्या मांद्रे मतदारसंघाची ही परिस्थिती कित्याक? हो आख्खो रस्तो गेल्लो आसा एंटायर. ही फ्रेंडशीप जाय ही कित्याक? हांव म्हणटा कित्याक आयज आमकां खरोच बरी गोश्ट आसा. जी दारोलकर जो MLA हांगालो आसा, जो मुख्यमंत्र्याक जर बरो आसा जाल्यार आमच्या मांद्रे मतदारसंघाक जी जी जाय ती सुविधा आमकां कित्याक मेळना? ही मित्रता कित्याक? ही स्वार्था पुरती काय मतदार पुरती? हो विचार करपाची गरज आसा. हांव परतून एकदां प्रसार माध्यमांतून सांगूंक सोदता, मुख्यमंत्र्याक लक्ष दवरा ह्या मांद्रे मतदारसंघात जी जी कितें गोश्टी आसात, स्पेशली हो रोड ज्या रोडा वरसून जी भुरगीं येतात पळय तेचेर मातसो लक्ष घाल. कित्याक आमदार हेचेर लक्ष घालिना, तुमी तरी हेचेर लक्ष घाला. जर तुमचे कडेन जायना जाल्यार सांगा तुमी प्रसार माध्यमांतसून आमचे कडेन जायना. फुडें कितें तें आमी करता.